Just imagine. Just imagine. Just imagine. नमस्कार मित्रांनो आणि वेलकम टू कसिनो प्राइड जस्ट इमॅजिन. Just imagine. मित्रांनो, स्कूल बॅग्सांचे वजन एज पर स्टँडर्ड्स कितले आसचे हाचेर सरकारान आतां एक सर्क्युलर काडला. हो सर्क्युलर 30 वर्सां पयलीं येयल्लेलो न्हू, जाल्यार तुमकां सांगता हांव 5 फूट 4 इंचीस उरचो नासलो, असो लांब जातलो. आतां आमचो बाबू इस्कॉलाक वयता बॅग घालून स्कुलाचें, तेजें तें 35 किलोचें बॅग पळोवन ताका बाबड्या कवळ्या वयार एक्यूट लुंबागो जायत काय म्हणून म्हाका भंय पडटालो पळोवन. पण आतां सर्क्युलर येयला बरें आसलें. आय डोंट वॉन्ट माय सन टू कॅरी एनी बॅगेजीस विथ हिम इन हीज लायफ फायड. बाकी बॅगांचें वजन कितलें आसचें हो थारावपाचो अधिकार सरकाराचोच न्ही. गोंयांत निशेध करपाचो ट्रेंड आय थिंक मनोहर पर्रीकारान सारको हाडलेलो आनी तो खूब तेणी वाडयल्लो, इफ आय एम नॉट रॉंग. हय, आमकां बरी टिचर दियात म्हणून आतां धाकल्या भुरग्यांनी निशेध केलो मरे काणकोणां, ते बी स्कूल बॅगां घालून जड जड. आणि त्या जाग्याचेर जर तुमी असली टिचर हाडूंक घालता परत शाळा बंद पडटली. परत आमी भुरग्यांक आमी इस्कॉलान दवरपा ना. आमी सांगता आमी ह्या इस्कॉलान भुरग्यांक धाडनाय म्हणून, त्या टिचरीक काडले शिवाय. टिचरींक कशें कळना की काणकोणां बरो टिचर जायत जाल्यार फुडें तो आमदार सुद्दां जावं शकता. रमेश तवडकर धाकलीं भुरगीं निशेध करता तें पळोवन श्रीपाद भाऊ सुद्दां ताणें सुद्दां चिंतलें इट्स टायम टू प्रोटेस्ट अँड येस दीस इज द रायट टायम. अरे इफ्फीच्या क्लोजींग सेरेमनीक झाडून सगळ्यांक स्टेजीर आपयलो, ओके, पण सेंट्रल आयुश मिनिस्टर श्रीपाद नायक हांकां स्टेजीर आपयलोच ना. म्हणजे हें कशें जाता, लग्नाक तूं पत्रिका वाडटा पळय सगळ्यांक आनी मेन तो आसता पळय जेका दिवकूच जाणा तो बेजार जातलो तेकाच पत्रिका पावना. कशी म्हूण कळना, नेमको विसरता पळय तेकाच पत्रिका दिवप. तशें जालें, सगळ्यांक आपयलो स्टेजीर आनी सेंट्रल आयुश मिनिस्टराक तुमी आपोवना. मेजर ब्लंडर. नाव भाऊ इज बॅक विथ थंडर. श्रीपाद भाऊन त्या दिसा अर्द्यारूच फंक्शन सोडून श्रीपाद भाऊ गेलो सभात्याग. श्रीपाद भाऊच्या फूल पॉलिटिकल करियरांतलो म्हाका दिसता फर्स्ट निशेध आसूं. पण श्रीपाद भाऊ हे सगळें कित्याक जालें ताची फाटली हिस्ट्री तुमकां सांगता. अशें कित्याक जालें तें, इफ्फीच्या क्लोजींग डे दिसा सकाळीं 11 तारखेर हांगाच्यान जे ते उपोशणांक थंय बसतले लोकशाहीतले तो कारण त्या शिवाय सरकाराचेर प्रेशर येना. मायनींग डिपेंडंट्स जो 11 तारखेक दिल्ली जंतर मंतरचेर धरणे करतले ते सारकें. तातूंत सरकाराचेर प्रेशर येतलो, सरकार आनीक बुचकळ्यान पडटलो, सरकाराक त्रास जातले आनी हेडेक वाडटलो अशें भावून म्हटलें पळय. ते पक्षा भितरले कांय जाण आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट बेजार जाले आनी सांजे इफ्फीक ताका स्टेजीर आपयलेच ना. म्हणजे केदी कशी अशी. पण बरी गजाल कितें फायनली श्रीपाद भाऊ निशेध करपाक लागले आतां. अँड वी रियली फील गूड अबावट दॅट अँड वी आर प्राऊड अबावट दॅट. आमकां चरवण मेळटा न्ही असल्या गजालींनी केन्ना. आतां हांगासर विजय सरदेसाय इतलो सडेतोड आसूंक जाय म्हणच्यान इतलो जाणा तुका म्हणजे तो कितें म्हणटा पळय ते तोंडार म्हणटा. खूब फावटी म्हणटा पळय आमी हांव फाटल्यान उलयना रे, हांव तोंडारूच उलयता, तशें विजयान केलें. तोंडार म्हटलें आनी तोंडार कितें सांगलें आनी बाबडो फ्रांसीस सिल्वेर बाबडो ट्रॅप्ड अँड झॅप्ड सारको. इम्पोर्टूय बॅन करा, एक्सपोर्टूय बॅन करा. कोणें मागलें तूं सांग मरे, तूं खबर ना? तुका फकत रिपोर्ट करूंक मेळटा? तुम्ही सांगा सर. अरे कोणें सांगलें रे? तुम कळना जाल्यार हांव उलयना. कोणाचो डिमांड आसलो? सो मागले ना, कोणाचो डिमांड आसलो? पत्त्यान सांगला तेजी ना, खंयच्या मनशान उलयलें? पार्टी प्रेसिडेंट. ओके, काँग्रेस पार्टीचो. आमी मिडियावाले अशें सडेतोड विधानां कोण करता काय म्हण अशें टपलेले आसता सामकें. हांगासर आतां ऑन द स्पॉट अटॅक करता कोण तरी आनी दॅट टू फ्रॉम some unexpected quarters. Navnath Naik taking on Moin Gudino directly on the stage. फक्त बॅग वाटले म्हणून कलेक्शन कचरो ना देना. फक्त बॅग वाटले म्हणून कलेक्शन कचरो ना देना. फक्त बॅग वाटले म्हणून कलेक्शन कचरो ना देना. पण दीपक ढवळीकरा भशेन सडेतोड कोण ना रे.
दीपक ढवळीकराक आमी फटकळ म्हणटात प्रेमान प्रेमान हा प्रेमान ताका आमी केन्नाय फटकळ असो म्हणटा फटकळ मिनिस्टर फटकळ MLA पण प्रेमान म्हणटा मनानसून. Just imagine. नमस्कार. यूँ तो दीपक ढवळीकर बरोबर हमने बहुत से बार बातें की है और पॉलिटिकल और सामाजिक विषय पे चर्चा की है लेकिन या फावटी म्हटल्यार चल अशें इफ्फी सोंपल्या फेस्टीव सिजन सुरू जाता सगळे अशें पिक्चरांचेर आनी मातशें हेर कांय गजालींचेर अशें टायमपास भासाभास करया. सो आमच्या बरोबर दीपक ढवळीकर स्टुडियोन आसा. सर म्हाका खबर ना तुमी नोटीस केला जाल्यार पण वेली आनी लेपो मार्केटांसून गायबूच जाला. बांगडे आनी ताल्लेच मेळटा फक्त सद्या. हय ऑफकोर्स. तुमकां कशें कळ्ळें हे तुमकां इफी आवडटा इफी आवडटा तुमकां इफी. इफ्फीचो उक्तावण सुवाळो बरो जालो न्ही. आयज गोंयान फिल्म कल्चर वाडटा. तुमी केन्ना पिक्चर काडटले? आज ना फाल्यां. स्क्रिप्ट बी बरयल्या काय बेश्टेच पयशे आसा म्हणून चल एक पिक्चर काडया अशें बी? ना दोन मनान आसा. म्हणजे पयशे आसा आनी स्क्रिप्टूय बी आसा दोनूय आसा मनान. तुमी पिक्चरां बी अशी थिएटरान वचून पळयतात? ना. तुमकां मल्टीप्लेक्स आवडटा? नाच जाल्या. कितें? तुमकां मल्टीप्लेक्सान वचपाक आवडना? डेफिनेटली ना. वेरी बॅड. मागीर नवी पिक्चरां कशी पळयता तुमी? नवी पिक्चरां डावनलोड बी करून पळयता आसतले. येस डेफिनेटली. डेफिनेटली येस. रोबोट 2.0 नवें पिक्चर आतां रिलीज जाला पळय तें खंय मेळटलें? कशें डावनलोड करप? तें हांव नकळो. नकळो काय आमकां सांगूंक सोदिना? आपल्याच कडेन दवरता आमकां बेश्टो शॅरीट कर. तुमची एक जुनी संवय जी आजून सुटना. हांव म्हणटालो तुमची एक जुनी संवय जी कशीच सुटना. हीच संवय दिसता तुमची ती. तुमी हांव म्हणटा कितें पिरवळा गोविंद गावडेच्या विरोधान जो वावुरता तो म्हजो भाव जालो. एक दीस न्हू नातालो तेन्ना दोळ्यान शाबू गेलो आनी तुका सांगता हांव दोळे अशे चुरचुरपा लागले अक्षरशा म्हाजो जीव गेलो सामको. हें न्हावपाच्या शाबणांनी कॅमिकल्स बी आसता काय? हय. विजय सरदेसाय इज गोवा फॉरवर्ड. वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. दीपिका रणवीर लग्न जाली. प्रियांका नीक गोंडस बाळ गोंडो ते आतां लग्न जातली. मागीर तुजो रणबीर आलियाय लग्न जावपाची आसा. सलमान खान लग्न एक केदापी तो करचो ना. सलमान खान करचोच ना? जावं शकता न्ही सर केन्ना तरी फुडें जावं शकता न्ही. आनी कोण करपाकूय दिवचे ना आमी. क्या अजब जबरदस्ती है. विराट कोहली आनी अनुष्का इज विरुष्का. दीपिका आनी रणवीर सिंग इज दीपवीर. सैफ अली खान एंड करिना इज सैफिना. जाल्यार खातें आनी कात्री म्हणजे खात्री. खातें आनी कात्री इज इक्वल टू खात्री. वा कितें सर कितें क्रिएटिविटी. तुम्ही खरें पाय खातें कितें काडलें सर तुमी. सो ह्या वर्सा भाजपाक तुमचो शेवटचो नमस्कार. ह्या वर्सा घटस्फोट. Just imagine. विजय सरदेसाय मरे इज स्पोर्टिंग पॉलिटिशियन. विजय सरदेसाय सध्या बाय इलेक्शन्स किंवा लोकसभा पोलिसाची तयारी करिना. आय थिंक ही इज प्रिपेरिंग हिमसेल्फ फॉर नॅशनल गेम्साची तयारी करता विजय बाब. Just imagine. तू कोण म्हाका सांगपी? हांव मंत्री मरे. आमच्या गोंयांत आमी जाय तशें मेवतले आनी जाय तशें खेळटले. अबे सॉलिड गोल केलो हांवें. विजय सगळ्या प्रकारचे गेम्स खेळपाक सोदता. कळ्ळें तुका? मनी गेम्स, पावर गेम्स, मायंड गेम्स आनी हे नॅशनल गेम्स. फेरी बोटीचेर एका हातीन एक करता. हांव हांगा 2 हातीन 2 करता. कित्याक ट्वीन इंजीन फेरी बोट आसता न्हू रे.
1916 ट्विस्ट डान्स म्हणटा पळय तो सामको फामाद जाल्लो. हांव आर्म ट्विस्टिंग आनी कमर ट्विस्टिंग दोनूय जमता म्हाका. लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा, लायन की दुम पे मारा हथोड़ा मरे. हे म्हाका सलमान खानान शिकयल्लो एक्सरसायज. पण तेच्या पयलीं बीग ह्युमनाच्यो 6 सायकली घेवच्यो पडल्यो. हो एक्सरसायज बरोच म्हारग पडला म्हाका. हांगासर सगळे एक्सरसायजी सवाय भितर जाता जाल्यार म्हारग म्हारग जीम कित्याक जॉयन करपाचो काय म्हणटा हांव. हाच्या उपरांत आमी विजया कडेन उलयतलेच कळ्ळें. पण गोंयकार आनी गोंयकारपण तो विजयाक पयलो काय म्हाका तो उगडास जाता. गोंयकारपण हेचेर आमी उलोवया मातशें. आमच्या गोंयांत मरे प्रत्येकाची अशी उलोवपाची वेगवेगळी स्टायल. आमच्या गोंयांत मरे अशी प्रत्येकाची उलोवपाची वेगवेगळी एक स्टायल आसता पळय. आतां थोडे आसता पळय ते उलयतना तांकां थोडे उलयतना एक शब्द आसता पळय तो परत परत रिपीट करता पळय. तो एक वर्ड परत परत रिपीट करता उलयता आनी तितूनसून जी कॉमेडी ऑफ एरर्स जाता आय टेल यू. तुका ते सांगपाचें म्हणजे तुका ते हे आमचे दिले तुका. आयज आमचे बाय तुका ते रिना तुका ते गोवेकर आयज आमचे हे तुका ते सरपंच ते जाल्ले आहा. आनी लोकांची मागणी आसली की हे फाटी आमकां इवन तुका ग्रामसभाक तुका इश्यू येताले. पूण फाटल्यानी लोकांचे तुका उलोवप चलतालें की सरपंचाचे आमकां तुका मातशें तुका ते बदल तुका ते जावपाक जाय. कित्याक आमचो नाशतलो गांव आमचो तुका ते धाकटुलोच. आनी लोक आमच्या जेन्ना आपलें कसलें जावं तुका बरें काम करूंक येता तेन्ना लोकांकूय आमी जाय. आनी आमकां तुका एज ए सिनियर तुका मेंबराक येता दिसतालें की हो ही पळय ते सरपंच हाडली बाय तुका ते तृप्ती हे बांडोकार ती लोकां लागीं सारकी तुका परफॉर्म तुका ते जायना हाडली. आनी आमकां जाय की हे बाय तुका ते रिना तुका ते गोवेकराक सरपंच करून. Just imagine. आतां तुका ते ब्रेक तुका ते घेवया तुका ते आनी परत तुका ते रोखडेच तुका ते मेळोया तुका ते आनी खंयच तुका ते वचूं नाका तुका ते रोखडेच येवया तुका ते. Just imagine. Just imagine. सर हालीं तुमी आमचेर बेश्टेच बेजार जायत आसतात. ओके हांसले म्हणजे तुमी सॉलिड बेजार आहा आमचेर. हो इंडियन टुरिस्ट आसता पळय तो केन्ना मेरेन गोंयांत येता. तुमी खबर काडपा जाय. आसूं सर सांगा न्ही सर. आमकां खबर आसा मन ही मन में तुमकां टुरिजमान बरो इंट्रस्ट आसा. इंडियन टुरिस्ट आहा पळय तो लास्ट केन्ना मेरेन गोंयांत येता आतां डिसेंबरान. अप टू द फर्स्ट 2 weeks ऑफ डिसेंबर. अच्छा मतलब पूरा डाटा रखते हो टुरिज्म का है. हे बीच गार्बेज काडपाक लायले हांवें. ओके म्हणजे तुम्ही काडपा लायला तो. रोहन बाब तुम्ही परवरकारांक 24 तास उदक दितले म्हणून कशें कितें उतर दिलें. पयलें चिंतिल्लें हांवें की उतर दिवपाचें काय ना काय म्हणून हो प्रश्न आशिल्लो. तेच म्हणटा न्ही हांव उदकाची धडगत ना. रोड्स हे पळय हांगा हॉट मिक्स करतात आनी रोखडेच फोडटात. हायवेज फोडल्या मेळटा तशें डायवर्ट केल्या. तिळारी वॉटर ते इयरली लिमीट वर्साक 20 फावटी पावर शटडावन ब्रेकडावन एट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स. सो हे शेवटी जाता खंयच्यान. हाचे स्तोत्र खंय म्हणटात तुमी. सुदीन सुदीन आनी कोण ही चल्ला कितें रोहन बाब सगळें चल्ला कितें सद्या. पावर करप्ट्स. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. तुमी एका टायमार कितलें उदक पियो शकता. जगभर
एक फुल जग भरून उदक पितात तुम्ही सर? आम्ही सर तसे एक जग भरून उदक पिता पण ओनली विथ विस्की. मागीर तो जग जग घुमिया तरी जैसा न कोई जग घुमिया तरी मागीर तो जग घुमत घुमत रावता. उदक म्हणटा ते सर विस्की बरोबरूच बरें लागता. Just imagine. तुम्ही सरकाराचे अरेंजमेंट पळयलां आसतलें सद्या कशें आहा तें. सुदीन ढवळीकराक इफ्फीचें इनॉग्रल दिलें स्पीच आनी विजयाक इफ्फीची क्लोजींग सॅरेमनीची हे दिले. दोगी खूश कटकट ना चल हेडेक ना एकदाचो हे तुका घे वाटली सारकी. मागीर सुदीन आतां पोर्तुगालाक गेला खंय मरे सद्या. न्ही पोर्तुगालाक गेलो म्हण कांय प्रॉब्लेम ना पण सुदीन ढवळीकर पोर्तुगालाक गेला म्हटल्यार अशें वेगळेंचशें दिसता मनाक. न्ही पर्तगाळ गेल्लो जाल्यार एक सोड आसलें बरें आसतलें पण सुदीन ढवळीकर पोर्तुगालाक गेला म्हणजे आसूं. पळया विजय बाब कितें म्हणटा ते. खूब दीस जाले तेंचे कडेन उलोवन. Just imagine. विजय भाई श्रीपाद भाऊक परत एकदा लायटली घेतलो हां. तातूंत कांय नविदाद ना. ना 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 ह्या फावटी प्रकरण सिरियस आहा पयलीं भशेन ना. कारण श्रीपाद भाऊ अर्द्यारूच फंक्शन सांडून गेलो क्लोजींग सॅरेमनी इफ्फीची. दिसता तशें ना भाई व्हेरी. आतां हे CMाची खाती वांटप केन्ना जातली? 10 तारखेक. 10 तारीख सारकें शुअर काय 13 डिसेंबर? ओके 11th ऑफ डिसेंबर मंगळारा. हें तरी खरें? एक क्लियर कट. सामकें क्लियर कट. तुमच्या मते लग्न जावपाची बरी सारकी एज खंयची? 21. 21 लग्न जावप इतल्या कवळ्या वयाचेर? आमी कितें निक जोनास? हे 2016 8 नोव्हेंबर मोदीजीन डिमॉनिटायझेशन केलेलें तें मैं 500 और 1000 के नोट स्क्रॅप कर रहा हूं म्हणून ते ताका आतां 2 वर्सां जालीं. सो डिमॉनिटायझेशन करून देशाक एक्झॅक्टली कितें फायदो जालो काय? गट जाल्ल्या सांगचे ताणी. By the way, as we are talking here now, our PM Modi ji is in Argentina for G20 summit. सो हें वगीच आमकां सांगून आतां नविदाद करूं नाका. PM देशान ना अशें सांग म्हणटा तूं म्हाका. इंडियेन ना भोंवपाक गेला अशें. पण ते देशा भायर वयता पळय ते देशाच्या बऱ्या खातीर वयता न्ही. डिफेन्स टायज आनी इकॉनॉमीक टायज फ्रेंडली टायज बायलॅटरल टायज घट करपा खातीर. सो ही नाटकां ताणी करपाची बंद करची. विश्वजीत राणे खंय तुका मेळ्ळो तुज्या कडेन मिटींग घेतली खंय फाटीं पयर सांगतालो म्हाका. आनी मागीर तूं ताका मेळ्ळो तेन्ना तुवें ताका कितें म्हटलें? की बाबा रा स्टॉप वॉट इज दीस विजय भाई? विश्वजिताचे कार्यकर्ते ताका बाबा म्हणटा ते ओके बरें आहा. तूं ताचो आतां कॅबिनेट कलीग जावन तूं ताका बाबा म्हणटा. वॉट इज दीस? सो कितें करप तें? भाई आनी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम केन्ना FC गोवाचे मॅची आसता पळय फातोर्ड्या स्टेडियमार आमकां VIP स्टँड्स आमकां हें मेळना सीट मेळना थंय VIP स्टँडाचेर. कोर्टान वचा मरे. ह्या आतां इतल्याशा गजाली खातीर कोर्टान वचप प्रॉब्लेम. भाई समजून घे आमकां FC गोवाच्या मॅचीक फातोर्ड्या स्टेडियमाचेर VIP स्टँड आसा पळय थंय सीट दिना कोणूच दिना मेळत ना VIP स्टँडार. स्टँड घ्या मरे. हो उपाय तुज्या कडेन स्टँड विकतो ह्या आयचेर फोन बीन मारून मातशें पळय मरे कितें जाता जाल्यार. आतां हो रोबोट 2.0 रिलीज जाला पळय आतां ताका ट्रेड एनालिस्ट आनी फिल्म क्रिटिक्स हांच्यांनी 4.5 दिल्या स्टार्स. दिवप ना. आमी कितें सांगू सर? आमी तुका हो प्रश्न विचारूं शकता एक वेळ. 125 स्क्वेअर मिटराचे रो हावस आसा पळय ताका कितले पडटले पयशे? 2 कोटी सुमार. असो सर एमावंट आयकून कळ्ळें आमकां. हें आनी 2 करोड सुद्दां जन्म घेतल्या न्हू जावपाचें ना आमचे कडेन. आतां सर व्हेरी इम्पॉर्टंट एक ते म्हणजे डिसेंबर आतां स्टार्ट जाला आनी डिसेंबर म्हणजे तुमकां खबर आहा लिव्हराचो सारको कर्दणकाळ म्हयनो. लिव्हराक सारको पेट. लिव्हराक आमी सांगता नोव्हेंबर 30 तारखेक बी स्ट्रॉंग दीस इज डिसेंबर म्हणून. सो लिव्हराक थाकाय केन्नाच्यान मेळटली? 1 जानेवारीच्यान जातली. चला तर फुडलो 1 म्हयनो पार्ट्यो ब्लास्ट करून सारको लिव्हराचो फार करुया. लिव्हर पेट करुया. लिव्हर पेट म्हणजे कितें कोणाक मारतना आमी पेट घातलो म्हणटा पळय तसो तूं हें करून लिव्हराक मरे मारीत आसता ताका लिव्हर पेट म्हणटा. Just imagine.
आमचो एक विशय आसलो डिबेटीचो की राजकीय पक्ष आतां गोंयचे सगळे आहा पळय ते आतां दिल्ली 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 कित्याक करपाक लागल्या सगळे निर्णय आतां दिल्लीच जातले म्हणजे अशे रिजनल पार्टीक सुद्दां आतां म्हणचें पडटलें कितें म्हणजे लायटीचो मिटर दिवपाचो जावं सरकारी बिल्डिंगेक पेंट मारपाचो जावं कॉमासावन रावणफोंड ट्रान्सफर दिवपाची जावं ना जाल्यार उदकाचो पंप रिपेर करपाचो कसलेय निर्णय सगळे डिसिजनां दिल्ली जातली दिल्ली धांवचें पडटलें सगळ्यांक. पण आमचो जस्ट इमॅजिनाच्या डिबेटीचो मुद्दो हो आसा की दिल्ली वचप कितलें सेफ. कारण दिल्ली पोल्युशन लेवल इतलें वाडलां की निसर्ग प्रेमी गोंयकाराक थंय भोंवपाक जावचें ना रे ताजी घुसमट जातली. सॉरी अबाउट दॅट प्लीज एक्सपंज द वर्ड. Just imagine. नमस्कार. आयज आमच्या बरोबर असे कांय मानेस्त आसा जे आयुश्यान एकदा ना एकदा और 100 तरी दिल्ली वचून आयल्यात हांव सोडून. सगळ्यान पयलीं आमच्या बरोबर आसात काँग्रेस लिडर अमरनाथ पणजीकर जे दिल्ली आनी काँग्रेस आनी दिल्ली वारेन काँग्रेस सांगपाची गरज ना. दुसरे आसात म्हज्या बरोबर 2017 सालान जेंच्यांनी भरपूर दिल्ली वारयो केल्यो हे सरकार घडोवन हाडपाक ते म्हणजे मायकल लोबो. स्वागत तुमचें काँग्रेसीन स्वागत तुमचें आमच्या स्टुडियोन सर. तिसरे आसात आमच्या बरोबर गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब धवळीकर जेंचेर हांव कांयच कॉमेडी करूं शकना. सर स्वागत. चौथे आमच्या बरोबर आसा सरकाराचे तिसऱ्या घटकाचे फुडारी बाब मोहनदास लोलयेकर. संजय बाब ओपा पाडोशे प्लांट म्हणजे सदांच उदकाची शॉर्टेज आसता आमकां इतले आमचे कडेन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स बीन आसा न्ही आनी अशें येयल्ल्या दिसा इलेक्ट्रीक म्हणजे पावर शॉर्टेज पावर ब्रेकडावन आतां पर्वरी खंय चवथी कडच्यान पर्वरी उदक ना अशें रोहन खंवटे म्हणटालो पयर चवथी कडच्यान उदक ना कितें आणि त्या खातीर हे सगळे आमी दिल्ली दिल्ली करीत बसले आता. मोहनदास बाब उदक जर सारकें जाय जाल्यार आमकां सुदिना कडेन सबंद बरें दवरपाकच जाय. सुदीन ढवळीकर सदांच PWD मिनिस्टर आसतलो खंयचेय सरकार येवं. ते सामकें सगळ्यांनी ग्राह्य धरलेल्या फॉर्मालीन इशू जालो पळय तेन्ना तुमच्या पक्षाचेर गोवा फॉरवर्डाचेर खूब टिका जाली. कशें आहा लोकांच्या हाजें परसेप्शन कशें आहा की आमी तातूंत आसा म्हण. तुमी ना तातूंत पण फुकट सवाय तकलेक ताप जालो न्ही. वायट दिसता आयज वायट दिसता कितें जालें त्या बद्दल. वायट दिसता वायट दिसना अशें न्ही. सवाय कपड्यांचे बेस्ट मार्केट म्हणटा तें खंय म्हणजे सर तुमी आतां दिल्ली बी वयता पळय तेन्ना तुमी खंय शॉपिंग करता. ते आमी हांगाच घेतात. तुमी हांगाच घेता कपडे. पणजीकर बाब तुमी काँग्रेस लिडर म्हणजे तुमची सामकी दिल्ली वारी बी म्हणजे एकदम घनिश्ट संबंध आनी तुमकां सगळो फूल तो एरियल रूट तुमकां पार्ट आसतलो दिल्लीचो. दिल्ली शॉपिंग बीन करप कशें खंय बरें. पण दिल्लीक कित्याक वचप केन्ना वचप. दिल्ली कित्याक वचप भोंवपाक आनी दिल्ली केन्ना वचप पावसान जेन्ना पॉल्युशन लेवल कमी आसता पावसान सारकें. आयज तुमचो डिबेट जो आसा तो विशयाक धरून ना तो विशयाक धरून आयज डिबेट पळय छोले भटुरे पराठास चिकन तंदुरी बटर चिकन निहारीस हे सगळे खातलो जाल्यार दिल्लीक वयचें पडलें. सामकें सो मातशें कन्फ्युजींग दिसता म्हणजे. संजय बाब इट इज कन्फ्युजींग जाल्यार डिबेट खंयचेय आतां विशय डिस्कस करूं येता अशें कांय ना. मायकल बाब तुमी दिल्ली वयता पळय समथींग हॅपन्स. समथींग न्हू बिग थिंग हॅपन्स. Just imagine. सो दॅट्स इट गायज. हेजेच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजीन हांव हांगाच सोंपयता. फुडल्या आयतारा मेळुया 7:30 and 9:30 PM संडेज प्रुडंट मिडियाचेर. तो मेरेन तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करून लिवराक चड पेट दिवं नाका मातसो लिमिटेड दिया कळ्ळें. चला तर बाय येता. Just imagine. Just imagine. Just imagine.